नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जांची भुमिका गोंयच्या राजकारणा भितर अत्यंत म्हत्वाची दोन गोष्टींतल्यान. एक ते सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष आसात, दुसरी म्हळ्यार तांचो स्वताचो राजकीय प्रवास. ह्या दोनूय गजालींचेर आमी आज उलयतले. आमचे बरोबर आसात भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे. सर, वेलकम. हांव सुरवात करता चिंतन शिबिरा वेल्यान. कित्याक दिसलें की अशें चिंतन शिबीर घेवचें आनी एक अध्यक्ष म्हूण तुमी बसून थंय बारीक नदर दवरून आशिल्ले खंयचो मंत्री कितें करता ते. एक पक्ष म्हणून तुमी त्या चिंतन शिबिरा भितर जें घडलें ताजें समाधानी आसा काय कितें? एक म्हणल्यार तें चिंतन शिबीर जें आसा तें आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की प्रत्येक राज्या भितर ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तांच्यांनी वर्सांतल्यान एकदां अशा पद्दतीचें चिंतन शिबीर करूं जाय. जशें ते दर 6 म्हयन्यान मुख्यमंत्री आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमचे जे आसात तांचे बरोबर ते बसतात आनी अशा पद्दतीन तेंच्यांनी करप अशें ठरयलें. ह्या शिबिराक हांव फक्त उद्घाटन सोहळ्याक गेलो, पूर्णपणे हांव रावूं नाशिल्लो थंय, कारण म्हाका पार्टीचे वेगवेगळे कार्यक्रम आशिल्ले. त्यामुळे बऱ्या तरेन आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक 2 दिसाचें चिंतन शिबिरा भितर सगळ्यांचो इनवॉल्वमेंट आशिल्लो. सगळे आमदार मंत्री जे आशिल्ले, कारण तें शिबीर हें केवळ मंत्र्यांक आशिल्लें आनी त्यामुळे सगळे मंत्री आनी IAS ऑफिसर आनी डिपार्टमेंटल हेड तांचे बऱ्या तरेचें इंटरेक्शन तांच्यांनी जालें आनी एक बरो इनिशिएटीव आमचे मुख्यमंत्र्यान घेतलो आनी तातूंतल्यान डेफिनेटली येणाऱ्या दिसांनी फायदो जातलो. मंत्र्यांची परफॉर्मन्स जर पळयली जाल्यार पक्ष म्हणून आयचे घडयेक तुमचें मत कितें? तुमी सॅटिस्फायड आसात काय इम्प्रुवमेंटाची गरज आसा? न्ही, कशें आसता की एकूण ज्या वेळाचेर पूर्ण बहुमताचें सरकार आसता आनी अशा वेळाचेर जे मंत्री काम करतात ते डेफिनेटली प्रत्येक जण आपलो परफॉर्मन्स पूर्ण बऱ्या तरेन दाखोवपाक जाय असो तांचो प्रयत्न डेफिनेटली आसतलो. बऱ्याचदा कशें आसता की एकदां आमकां दिसता की डिपार्टमेंट केवळ नंबर 1चें डिपार्टमेंट आसलें जाल्यारूच तें काम बरें आसता अशें. पण ह्या वेळाचेर आमी बरेचशे अशी पळयतात की दुर्लक्षीत डिपार्टमेंटां सुद्दां बऱ्याचशा मंत्र्यांनी परफॉर्म बऱ्या तरेन केल्ले आसा आनी त्यामुळे एकूण एक सगळे यंग आसात आनी बऱ्या तरेचें काम फुडें व्हरतात. एक जो विशय येता परत परत तो म्हळ्यार मंत्रिमंडळ विस्ताराचो किंवा रिशफलिंगाचो. पक्ष म्हणून आज तुमची भुमिका कितें? कारण तुमी आतां चिंतन शिबीर पळयलें. दीस इज अ रायट टायम टू आस्क यू दीस क्वेश्चन. प्रत्येकान तर आपल्यालें प्रगती पुस्तक मांडलां. सो हें प्रगती पुस्तक मांडटकीर तुमकां दिसता की क्लासीक बदल करपा जाय काय आस्ती क्लास मुखार धाडपाची? नंबर 1 गोश्ट कशें आसा की मंत्रिमंडळा भितर कोणाक मंत्री करप आनी कोणाक मंत्री करप ना हें पूर्णपणे डिसिजन जें आसता तें मुख्यमंत्र्याचें आसता. हें छापील उत्तर जालें ना, छापील न्ही. कारण कशें आसता की प्रदेश अध्यक्ष मंत्री कार्ड कोणाक किंवा नवीन कोणाक दी अशें म्हणपाक शकना. तो पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्र्याचो आसता आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पूर्णपणे कॅपेबल आसात आनी योग्य वेळाचेर कितें करपाक जाय तो डेफिनेटली निर्णय घेतले. एज अ पार्टी म्हणून सदोदीत एखादें डिसिजन घेवच्या पयलीं आमकां ते सांगतले, कन्सल्ट करतले आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तो रायट टायमाचेर रायट डिसिजन ते घेतले इतलो म्हाका विश्वास. तुमकां गरज दिसता काय गरज दिसना आयचे घडये? न्ही, 2 गोश्टी आसात ताचे भितर. कारण बरेच जाण भितर ज्या वेळाचेर काँग्रेसच्यान भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश जालो त्या वेळाचेर तांचें कितें डिस्कशन जाल्लें की कोणाक मंत्री करप हें पार्टी कडेन म्हणजे म्हजे कडेन तशें कांय डिस्कशन नासलेलें आनी त्यामुळे वयर तांकां जें कितें सांगिल्लें आसत ताचेर ज्या वेळाचेर कितें डिसिजन जावं जाय ते मुख्यमंत्री त्या वेळाचेर करतले. अजून तरी तांच्यांनी म्हजे कडेन त्या संदर्भांतलें उलोवप जावना आनी त्यामुळे तें केन्ना मंत्रिमंडळान बदल जातलो कितें आज तरी हांव सांगपाक शकना. पण तुमी एक गजाल सांगतात की केंद्रा कडच्यानूय तुमकां कसलेच संकेत नात. न्ही, कशें आसता की ह्या हातूंतल्यान एखादें करपाचें आसत जाल्यार तें मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप जातलें आनी मुख्यमंत्री ज्या वेळाचेर डिसिजन जातलें तेन्ना डेफिनेटली पार्टीक सांगतले आनी तेन्ना मागीर ते जे कोण जावपाक शकतात तांकां शपथ दिली गेली वतली. आज तरी तें आयच्या वेळार तरी ना अशें म्हाका दिसता. आयच्या वेळार तरी कसलीच हालचाल ना. एक गजाल हांव ह्याच हाजेर विचारता की खूब जाण म्हणटात, राजकीय निरीक्षकय म्हणटात की लोकसभा इलेक्शनाक वर्सभर उरलां. अशी परिस्थिती भितर ऑलरेडी सरकार मेजॉरिटी भितर आशिल्लें, मागीर काँग्रेसींतल्यान आमदार आयले. ह्या परिस्थिती भितर आशिल्ली ती घडी मोडप सारकी न्ही अशें कांय जाणांचें मत आसा. तुमकां हो विचार योग्य दिसता? म्हाका दिसता कारण आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी ज्या वेळाचेर काम करतात पार्टीचे कार्यकर्ते, त्यामुळे
एखादे नवीन लोक आयले म्हणून तातूंतल्यान पार्टीच्या मतां भितर वाड जाता अशी केन्ना अशें तरेन म्हाका दिसना. आनी त्यामुळे नवीन एडिशन केलें किंवा हें केलें जाल्यार तातूंतल्यान व्हडलो फरक पडटलो असोय ना. आनी त्यामुळे तातूंतल्यान जे कारण आजच्या वेळाचेर पूर्णपणे आमी दोनूय सीट जे आसात, ज्या तरेन पार्टी काम करता, ज्या तरेन सरकार काम करता आनी ज्या तरेन केंद्राक नरेंद्र मोदीचें सरकार काम करता हें जर आमी पळयलें, कारण आमी पळयतात कारण 9 वर्साच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण हो हें घेवन प्रोग्राम आमी फुडें वता आसतना आमी पळयलें की ज्या ज्या भागा भितर आमी वतात बऱ्या तरेचो लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा. आनी एकूण ज्या तरेन लोक उलयतात की कितें जरी आसलें जाल्यार ह्या वेळाचेर आमी भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. आनी त्यामुळे मंत्रिमंडळान बदल केलो, हाडले नवे जाल्यार भितर कितें व्हडलो फरक पडटलो असो वैयक्तीक म्हाकाय दिसना. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे मतदार आनी वेलविशर हे पूर्णपणे पार्टी फाटल्यान आसात. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें नेतृत्व आनी केंद्राक नरेंद्र मोदीचें नेतृत्व हे डबल इंजीन सरकार जें आमी म्हणटात, ह्या डबल इंजीन सरकाराच्या हातूंतल्यान ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गोंयांत जाल्लो आसा आनी तो जर पळयलो आसत जाल्यार डेफिनेटली गोंयची जनता दोनूय सीट आमकां दितली, दोनूय सीट निवडून येतले. एक जो आसा हो तुमचो जो असेसमेंट आसा व्हेरी रायट असेसमेंट, कारण स्टॅटिस्टिक्स जी सांगतात ताजे तुमी बरो सारको हें केलो. फाटली इलेक्शनाच्या उपरांत एक पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून ही डिसअपॉयंटमेंट आशिल्ली की तुमी इतली जाणांक भितर घेतले बट तांकां लागून वोट शेअर वाडलो ना. हो एक व्हडलो लेसन फाटल्या इलेक्शनान दाखोवन दिलो काय कितें? न्ही, कशें आसता की एखाद्यान पार्टीन प्रवेश केलो म्हणून सगळेच मतदार ताचे बरोबर भितर सरता अशें ना. कारण प्रत्येकाची एक पार्टीचें हें आसता. तो मनीस पार्टीन आसा म्हणून आपण ताच्या बरोबर अशा पद्दतीचें आसता. आनी त्यामुळे बरेचशे जे लोक असतात ते एखाद्यान पार्टी बदलली म्हण सगळे 100% येना. कदाचित थोड्याचे वैयक्तीक रिलेशन आसता, 50% तांचे बरोबर वता आसतले, पण बाकीचे जे आसता ते पार्टी म्हणून आपल्या हाचे बरोबर रावता. त्यामुळे ताचो व्हडलो फायदो नवीन एडिशन मनीस जरी आयलो आसत जाल्यार पार्टीक त्या मतांचो व्हडलो फायदो जाता अशें म्हजें. फाटली वेंचणुकेक ही एक डिसअपॉयंटमेंट आशिल्ली काय कितें की इतली जाणांक घेतले पण तांणी वोट शेअर वाडयलो ना म्हणून? कितें आसता की वोट शेअर जर पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी सदोदीत जाल्यार 2 भशेन मतदान जाता. लोकसभा निवडणुकीचें मतदान हें सदांच भारतीय जनता पार्टी मोर दॅन 50%चेर वता. आनी विधानसभेच्या निवडणुकीक आमी सादारण एक 32, 33, 33.5 हायेस्ट जें आसा तिथपर्यंत वता. आनी त्यामुळे 1%, 2% वयर सकयल जायत जाल्यार मागीर सत्ता येता, सत्ता वता. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आमचो वोट शेअर जो आसा, वोट शेअर कारण पार्टीक मत मारणारे लोक हे तशे फिक्स आसतात. थोडेशे सदोदीत प्रत्येक इलेक्शनाक वयर सकयल थोडे जाता, थोडे येतात, नवीन येतात, नवीन जुने वयतात, अशें थोडें आसता. आनी त्यामुळे नवीन एखादो पार्टीन जेन्ना येता त्या वेळाचेर इट डिपेंड्स कोण तेचे पर्सनल लोक कितले ताचेर येता हाचेर सगळें डिपेंड आसता. आनी ती एक जज करपाचो टायम जो आसा तो लोकसभा इज द बेस्ट. त्यामुळे त्या लोकसभेक आमच्या लक्षांत येतलें की खंयच्या मतदारसंघात नवीन येतकच तेंचे वोट शेअर आमच्या बरोबर आयिल्ले आसात हें आमकां त्या वेळाचेर लक्षांत येतलें. हातूंतले दोन्ही मतदारसंघांचे या पयलीं दक्षिणेचेर या आनी दक्षिणेचेर इतल्या खातीर या की इट बिकम्स अ व्हेरी इंट्रस्टिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी. की दक्षिणे भितर आज सुदीन बाब तुमचे बरोबर आसात, रवी बाब तुमचे बरोबर आसात, दिगंबर बाब तुमचे बरोबर आसात. आनी एट द सेम टायम देर इज अ स्ट्रॉंग फॅक्टर ऑफ सालसेत, जंय परत तुमी जशें म्हळें की मतांची टक्केवारी जर पयली जाल्यार ती 50%च्या वयर वता, ती ह्या वटेच्यान वता नाल्यार त्या वटेच्यान वता. आज तुमी साश्टी कडेन कशें पळयतात आनी तुमकां दिसता की दिगंबर कामती सारको मनीस पक्षांत आसप हें साश्टीच्या दृश्टींतल्यान फायदेशीर काय तें मडगांव पुरतेंच? डेफिनेटली फायदेशीर आसा. कारण अजून पर्यंत म्हणजे दिगंबर कामत हे 2005 ह्या वर्सा भारतीय जनता पार्टी सोडून गेले, पण त्यानंतर आमी तशें परत केन्नाच त्या मतदारसंघा भितर जिखूना. पण थंय कशें जातालें की सदोदीत विधानसभा निवडणुकीक दिगंबर कामत जिखताले आनी लोकसभा निवडणुकी भितर आमी थंय एकदां आमी सादारण एक लागीं लीड काडले. पण म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ह्या वेळाचेर ते आमचे बरोबर आसल्या कारणान लीड जी आसा ती मडगांवा भितर लीड वाडटली, डेफिनेटली वाडटली. दक्षिणेचो विचार तुमी कसो करतात? कारण एक आसा की साश्टी भितर लास्ट इलेक्शनाक आमी पळयलां की कंप्लीट पोलरायजेशन तुमच्या अगेन्स्ट जाल्लें. थंय ऑलमोस्ट 1.5 लाखां वयर मतां आसात. 1.5 लाख 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 मतां आसात. 1.5
कशी पळयता तुमी ह्या गजाली कडेन? गेल्या वेळार कशें जाल्लें की गेल्या वेळाचेर आमी निवडणूक सावथ गोंयची निवडणूक 9,000 मतांनी हारले, 8,000 वॉट फिगर. पण त्या वेळाचेर आमचे बरोबर दिगंबर कामत नासलो, आमचे बरोबर सुदीन नासलो, आमचे बरोबर रवी नायक नासलो, आमचे बरोबर बाबू कवळेकर नासलो. आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हे जे वोट हाडणारे लोक जे आसात हे सगळे आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात. आनी गेल्या वेळाचेर आनी आतां जर पळयलें जाल्यार सालसेती भितर थोडोसो बदल किंवा थोडीशी मतदान हें डेफिनेटली वाडटलें. पण त्याच्या भायर बाकीच्या तालुक्या भितर म्हणजे एग्जाम्पल पोंडा तालुक्यान प्रियोळ काडलो आसा जाल्यार तिनूय जे आमदार आसात ते आमचे आसात. म्हणजे सुदीन ढवळीकर हे आमचे अलायन्स पार्टनर, म्हणजे आमचे बरोबर सरकारान आसात, ते मंत्री आसात. आमच्या ह्या सायटीक केपें मतदारसंघान आमचे कडेन आज बाबू कवळेकर गेल्या वेळार आमचे बरोबर नासले आनी आज ते आमचे बरोबर आसात. आनी त्यामुळे ह्या दिगंबर बाब कामत आज आमचे बरोबर आसा. आनी ताका लागून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की डेफिनेटली आमी ह्या निवडणुकीक त्या मतदारसंघान दक्षिण गोवा आमी जिखतले. 30,000च्या लिडान आमी जिखूं जाय, 30,000+. तुम्ही आजच लीड सांगता? आजच सांगता. आनी मागीर तुमी होच प्रश्न म्हाका मागीर परत त्या खातीर म्हणटा तुमी 1 वर्स पयलींच लीड सांगता? 30,000+. 30,000+ लिडान जिखता? 100% 100%. कॅन्डिडेट तेंचो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कोणूय आसूं न्ही, सगळे एक जरी जावन ते, पण आमी जिखतात. आज सगळे एक जावप हो जो इंट्रस्टींग मुद्दो आहा ताचेर की खूब फावटी आतां विरोधी पक्षी उलयतना आमकां दिश्टी पडटा की BJPचो वोट शेअर तितलोच उरलो, आमीच BJPक जिखून हाडली म्हणून, कारण आमचे मदींच इतली झगडी आशिल्ली अशें ते उलयतात की इतलो तो वोट शेअर डिवायड जालो की ताजो BJPक फायदो जालो. अत्यंत चुकीचें आसा तें. आमी निवडणूक आमी सुरवाती पासून सांगतात आमी डिविजन जातलें आनी आमी जिखतले अशें आमी केन्नाच पळयना. आमी पळयता आसतना आमच्या आधार आमच्या पार्टी ऑर्गनायजेशन ह्या बेजीसचेर आमी कशें जिखूं शकता. आनी त्या स्थानीक वेगवेगळे, कारण गोंया भितर कशें आसता ऑर्गनायजेशनाच्या बरोबर स्थानीक प्रत्येक जाण जो आमदार आसता ते थोडेशे वैयक्तीक वोट शेअर आसता, त्या आधाराचेर आमी जिखतात. आनी त्यामुळे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ह्या वेळार सुद्दां आमी ह्या आधाराचेर आमी जिखतले. त्यामुळे सगळे एक जरी जाले आसत, गेल्या वेळार सगळ्यांनी जरी प्रयत्न केल्लो हें जालें आसत जाल्यार आमी डिविजन जालें आनी आमी जिखले अशें व्हडलेंशें खंय दिसूना. बऱ्याच जाग्या भितर ह्या डिविजनाचो आमकांय नुकसान जालें. आमचे कांय सीट जे आसात ते सामके लागीं येवन गेल्यात न्ही. म्हणजे उदाहरण पळयलें जाल्यार आमी हांगालो जो सीट आसा आमचो सांताक्रुज आमी हार्डली अरावंड 76 मतांनी हारले न्ही थंयच्या. आनी त्यामुळे बऱ्याच भागा भितर डिविजन जें जालें ताच्या भितर आमकां फायदो जालो असो न्ही, आमकां नुकसानूय जाल्लें आसा. आनी त्यामुळे सगळे एक जरी जावन आमच्या अगेन्स्ट जरी लढले आसत जाल्यार आमकां कांय फरक पडना, आमी जिखतात. आमचो वोट शेअर जो आसा 50% एंड अबव तो डेफिनेटली मेळटलो. 2014 आमकां तरी 52-53% मेळिल्लो, तो वोट शेअर आमचो येतलो वयर. रेव्होल्युशनरी गोवन्सा सारको पक्ष आज म्हणटा की आमी दोनूय सीट लढयतले म्हणून, तुमकां एडवांटेज दिसता काय तुमकां दिसता की तांची ज्या तरेचो अजेंडा आसा दॅट कॅन टच युअर वोट शेअर ऑल्सो? हें पळय, एक गोश्ट आसा की प्रत्येकाक कितें आसता की ही लोकशाही आसा, त्यामुळे ह्या लोकशाही भितर प्रत्येकाक निवडणूक लडोवपाचो अधिकार आसा. आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांक अशें आसता की तो हें केल्या नंतर विधानसभेच्या शेअर मेळो म्हण आतां मेळटलो काय कितें, कारण लोक पळयता आसतना दोन तरेन निवडणूक पळयतात. विधानसभेच्या निवडणुकीक पळयता आसतना प्रत्येक मतदारसंघ वायज पळोवन वोट करतात. आनी लोकसभेक पार्लिमेंटाची जी निवडणूक जाता त्या निवडणुकीक लोक पळयता आसतना सेंट्रल पळयतानी करता. त्यामुळे लोकांक दिसता की आपलें मत फुकट वचूं जायना. आनी त्यामुळे जांकां कोणाक निवडणूक लडोवं जाय तेंचे फुडलें विजन कितें आसतलें तें कितें कोणाक खबर आसतलें. आनी त्यामुळे विधानसभेक मतां पडलीं म्हणून लोकसभेक ती मतां पडटली ही अपेक्षा कोणी धरचें न्हय. आनी भारतीय जनता पार्टीक कांयच फरक पडना, जाय तितल्या जाणांक रावनी, तृणमूल काँग्रेस रावनी, RG रावनी, आम आदमी पार्टी रावनी, प्रत्येकाक रावनी. आनी आमकां जी मत मारणारे लोक आसा पळय ती मतां थंय वचपाची मतां ना. आनी तांकां जी मतां मारतात ती मतां आमकांय येवपाची ना. त्यामुळे आमकां प्लस मायनस कांयच फरक पडना, जाय ताका रावनी. तुम्ही म्हणटा प्लस मायनसाचो कांयच फरक पडना? कांयच फरक पडना. आज सांग, तुम्ही म्हणटा सगळे जाण एकठांय आयल्यारय कांय फरक पडना, तुम्ही म्हणटा सगळ्यांनी विरुद्ध हें केल्यारय कांय फरक पडना. आनी म्हाका दिसता नॉर्थाच्या बाबतींत तुमी कॉन्फिडंट आसा म्हणप काय ओवर कॉन्फिडंट आसा म्हणप? पळय, निवडणुकीक ओवर कॉन्फिडन्स रावप हें अत्यंत चुकीचें. आमी कॉन्फिडंट आसात, ओवर कॉन्फिडंट अजिबात ना. आनी कॉन्फिडंट आसा म्हणून आमी काम कमी करता अशेंय न्ही. आमची पूर्णपणे जितलें निवडणूक म्हणजे पूर्णपणे निवडणूक जशी लडोवं जाय
त्या पद्दतीन आमी लढतात तशें आमी कामूय करतात. त्यामुळे खंयच आमी ओवर कॉन्फिडंट ना. उत्तरेकूय आमी ओवर कॉन्फिडंट ना, कारण उत्तरेक आमी सिन्स 1999 पासून जिखत आसा. 99 जिखले, 2004, 9, 14, 19, आतां 24 आमी जिखतले. पण ओवर कॉन्फिडंट ना, आमकां काम करपाक जाय. उत्तर गोंयच्या उमेदवारी विशीं संभ्रम आसा काय ना, डायरेक्टच विचारता. ना, सांगलें न्ही, मुख्यमंत्री आनी हांव आमी सांखळीच्या म्युन्सिपालिटीच्या रिजल्ट जातकच आमी एक जाहीर सभा घेतिल्ली सगळ्या कार्यकर्त्यांचो मेळावो. आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्यान डायरेक्ट सांगलें की आमचो उमेदवार जो आसा, आमचो आजचो मंत्री आसा श्रीपाद भाऊ, ताका सगळ्यांनी मतदान करून ताका निवडून हाडूंक जाय म्हणून. आतां कशें आसा की ऑफिशियली आमी आमच्या मनान पूर्णपणे आसा जे, कारण ऑफिशियली डिक्लेरेशन आमी करनात, तें डिक्लेरेशन केलें जातलें. पण आमच्या सगळ्यांचें मत आसा की ताकाच निवडून हाडूंक जाय अशें आमचें मत आसा. तुमच्या मनातूय भाव आसा? भाव आसात, सगळ्यांच्या मनान आसा. ताजे बद्दल म्हणटा तुमी कार्यकर्त्यांनी कोणेच संभ्रम दवरपाची अजिबात ना. आमी ओपनली मुख्यमंत्री 2-3 वेळा आमी दोगूय व्यासपिठार बरोबर आसतना स्टेटमेंट केलो मुख्यमंत्र्यान, आव्हान केलें सगळें की तुमी निवडून हाडपाक जाय म्हणून. त्यामुळे संभ्रमाचो प्रश्नच येना. दक्षिणेच्या संदर्भात अजून पर्यंत, कारण हांगा कशें आसा, हांगा सिटींग आसा आनी त्यामुळे आनी मंत्री आसात ते, त्यामुळे दक्षिणेच्या संदर्भात आज आमी फाल्यां स्टेटमेंट करपाक शकना त्या संदर्भातलो, कारण ते केंद्रान सांगलां. आतां केंद्रान आमकां ह्या संदर्भात आमी डिक्लेरेशनचे पार्लिमेंटरी वोट करतात, आमी आमच्या मनांतले उलयतले. बरोबर. त्यामुळे हांगा कारण ते खासदार आसा. म्हाका सारकी जाय तेन्ना सारकी छापील उत्तर दितात. ना, छापील अशें ना, हांव तुमकां रियालिटी सांगता. खरें जशें आसा तशें हांव तुमकां सांगता न्ही तशें. पण तुमी एक गजाल सांगता की दक्षिणेक कंटेंडर्स आसात मोर दॅन वन. न्ही, कशें आसा पळय, डिसिजन जें आसा त्या डिसिजन जावं, हांव कंटेंडर्साचें म्हणटा. पार्टी कडेन सगळे कडेन, कारण आज पार्टी येदी व्हडली जाल्ली आसा, त्यामुळे कंटेंडर डेफिनेटली आसतले न्ही. त्यामुळे कितें डिसिजन घेवं जाय तें सगळो सारांश घेवन पार्टी डिसिजन घेतली. तुमच्या जे येवया, खूब गजाली सद्या आयकूं येतात आनी हांव ओपनली विचारता, कारण म्हाका दिसता तुमचे कार्यकर्त्यांकय दिसतलें की हांवें जर हो प्रश्न विचारलो ना जाल्यार आमी पयलीं कितें च्या मारपाक बशिल्ले तेन्ना ठरयलो म्हणून. सो त्या खातीर हांव डायरेक्टलीच हो प्रश्न विचारता. आनी खूब जाणांची अपेक्षाय आसा, राजकीय वर्तुळां भितर प्रचंड चर्चा आसा की तुमी दिल्ली वता म्हणून. आतां कशें आसा की पळय, जो पर्यंत म्हाका दिल्ली कडच्यान सांग येना की बाबा तुवें तूं कॅन्डिडेट राज्यसभा आनी वगैरे, जाल्यार तो पर्यंत हांव कशें उलयतलो. म्हजे कडेन ऑफिशियली म्हाका अजून कोणेच सांगूं ना. त्यामुळे सगळ्यांक दिसता कार्यकर्त्यांक की हांव वचचो अशें दिसता आसतलें. दिसप हें कांय चूक ना, कारण सगळ्यांक म्हजे कडेन सगळ्यांचें एक वेगळें नातें आसा. आनी सगळ्यांक की हांवें जी गोश्ट करता थंय केन्नाच हांव म्हजो स्वार्थ दवरनासतना करता. म्हणजे पार्टीचो अध्यक्ष जाल्या नंतर हांवें ठरयलें की गोंय वयले सगळे मतदारसंघ म्हजे, म्हाका स्पेसिफीक मतदारसंघ ना, त्यामुळे सगळे मतदारसंघ म्हजे. आनी सिन्सियरली काम करप आनी करता आसतना हांव स्वताचीच निवडणूक लडयतां, म्हणजे स्वता निवडणुकीन वता अशा पद्दतीन हांव काम करतां. आनी त्यामुळे सगळेच जाण हांव करता इन द सेन्स सगळे करतात, क्रेडीट म्हाका मेळटा तें. पण त्यामुळे सगळ्यांक दिसता की वचचें, पण तो जो पर्यंत म्हजे कडेन ऑफिशियली अजून पर्यंत कांय सांगूं ना तो पर्यंत हांव छापील उत्तर जालें परत. हांव तोच प्रश्न वेगळे तरेन विचारलो. तुमची तयारी आसा दिल्ली वचपाची? डेफिनेटली. कशें जाता, राजकारणान काम करता आसतना पार्टी भितर एखादें जर सांगली जबाबदारी जाल्यार डेफिनेटली घेवं जाय. त्यामुळे त्या संदर्भांतलें म्हाका जाय अशा तरेची मागणी हांव जाय म्हणना. फाल्यां जर पक्षान सांगलें जाल्यार तुमची मनाची तयारी आसा दिल्ली वचपाची? करपाक जाय. हांव कित्याक विचारलो प्रश्न की युअर टेन्युअर एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट बीजेपी हॅज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफूल टेन्युअर्स इन एवरी इलेक्शन. आज ह्या टेन्युअरा कडेन तुमी कशें पळयता? जेन्ना आज आमी राज्यसभेची गजाल उलयतात, दिल्ली वचपाची गजाल उलयतात, ह्या टेन्युअरा कडेन फाटल्या कशें पळयतात? बिकॉज यू हॅव प्रॅक्टिकली वन एवरी इलेक्शन. एक कशें आसा की सगळ्यांचे साथ, म्हणजे सगळे बरोबर काम केलें आनी ताका लागून सगळ्यांनी मदत, म्हणजे एक बरेचदा कशें आसता, हांव सदांच सांगता की स्टेट प्रेसिडेंट इज बेजिकली अ डायरेक्टर. तेणें डायरेक्शन दिवप आनी काम सकयल करप, आनी खरें काम लास्ट पर्यंत करता कोण? बूथ पर्यंत अध्यक्ष, थंयचे सगळेच जाण. आनी त्यामुळे सगळ्यांक यश मेळटा. आमी सामुहीक रित्या सगळे मेळून काम करतात. म्हणजे आमच्या भितर वेगवेगळे आमचे विचार आसूं शकता, पण हे वेगळे विचाराचेर एक चर्चा करतात, ह्या डायरेक्शनान आमी वचुया अशें ठरल्या नंतर सगळे बरोबर वतात. म्हणजे
बऱ्याचदा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्यांचं सदोदित एखाद्याने सांगले की त्या बरोबर सगळ्यांनी वचूं जाय, ते स्वता त्यांचे वेगळे मत अशें हें करनात ते. पार्टीन एखादें डिसिजन घेतलें की त्याच्या बरोबर वचप म्हणजे, आनी त्यामुळे आमी सामुहीकरित्या सगळें काम करतात आनी म्हणूनच तर आमकां जिल्हा पंचायत आसत, पंचायत आसत, म्युनिसिपालिटी आसत, बाय इलेक्शनां आसत, असेंब्ली इलेक्शन, ह्या सगळ्या इलेक्शनांनी जे यश मेळ्ळें त्या यशाचे कारणीभूत जर कोण आसत जाल्यार ते सगळे कार्यकर्ते आसत. तुमची ही जी हो जो स्वभाव आसा तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो. आनी एक चर्चा सद्याक चल्ल्या की जे फॉर वेरियस रिजन्स असेंब्लीच्या टायमार पक्षा पासून पयस गेल्ले वेगवेगळी कारणां खातीर, तांकां आज तुमी एकठांय हाडपाचो एक प्रयत्न सुरू केला म्हणून. गजाल खरी जाल्यार हातूंत भितर कोण कोण येतात आनी कसली कसली कॅटेगरीचे लोक येतात? भितर कशें जालां की पार्टीचो हो जो 1 म्हयन्याचो हे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा, 9 वर्सां पूर्ण जाल्या म्हणून, त्याच्या भितर वेगवेगळे कार्यक्रम दिले आमकां. म्हणजे आमी हाची इंटलॅक्च्युअल मिटींग करप, व्यापारी संमेलनां करप, एमिनंट पर्सन्स आसा तांकां वचून बूक दिवप, सगळेच जाण करतात. हांव आमचे साणेक 110 वेगवेगळे आमदार वगैरे आसात, आमचे पार्टी ऑफिस बेरर, ते सगळे वतात. आतां तातूंत एक कार्यक्रम तांच्यांनी हो दिला की सिनियर पार्टीचे लोक जे आसात की ज्यांच्यांनी पार्टीक लागून काम केलें पण बरेच जाण जे आसात ते आज केवळ वयस्क जाले म्हूण आसूं शकता किंवा बरेच जाणांचो वैयक्तीक वेगळो हें आसा, त्यामुळे ते पार्टीच्या कामान नात पण तेंच्यांनी काम केल्लें. अशा मनशांक वचून तांकां मेळूंक जाय, तेंचे कडेन उलोवंक जाय, तांकां आफोवन हाडूंक जाय, च्या पानाचो कार्यक्रम करपाक जाय. हो अशा पद्दतीचो कार्यक्रम करप अशें ठरयल्लें आसा. जो तिकेटीक लागून सोडून गेला ताका वचून आजूच वचून मेळून आफोवन हाड अशें खंयच ना. खंय ना. आनी आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की जांकां तिकीट नाका तांकां पयलीं हाडून उलोवया. कारण तिकीट जे तिकीट मेळूना म्हणून जे सोडून गेल्या तांकां हाडप म्हणजे आनी एक आमी आमच्या भितर आनी एक लायबिलिटी तयार करप काय कितें, त्या मतान कॉम्पिटिटर तयार करप काय कितें. आनी त्यामुळे त्यांची योग्य वेळाचेर जे कितें निर्णय घेवंक जाय तो आमची हांगल्ली टीम आसत विथ कन्सल्टेशन विथ सेंट्रल त्या वेळाचेर डिसिजन. पण आजच्या वेळाचेर हें कोणाकूच भितर हाडपाचें तशें डिसिजन आज ना. तुम्ही एक गजाल सामकी बरी क्लियर केली की जे तिकिटीक लागून सोडून गेल्ले तांचेर सद्याक विचार जावचो ना म्हणून. विचार इन द सेन्स आज आमच्या ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत विचार जावचो ना. मुखार राजकीय परिस्थिती कितें निर्माण जाता ते वेगळें, बट पक्ष प्रोएक्टिवली जे तिकिटीक लागून पक्ष सोडून गेल्ले तांकां भितर हाडपाचेर काम करना सद्या ना. व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. हांव कित्याक विचारलो हो प्रश्न, कारण आमी लास्ट हेड ऑन केल्लें जो भरपूर व्हायरल गेल्लो. तुम्ही एक गजाल आमी उत्पल पर्रीकर आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे प्रश्न विचारले तेन्ना तुमी सांगिल्लें की आपल्या काळजाक जर चड कितें लागलें जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकर सोडून गेले ते चड लागलें म्हणून. आज राजकीय परिस्थिती खूब बदलल्या. हांव म्हणटा की अशी व्यक्ती जाणी पक्षा खातीर इतलीं वर्सां काम केलां पण ह्या परिस्थितीक लागून ते पक्षा पासून गेल्यात, तांकां लागीं हाडपाचें काम सदानंद शेट तानावडे दिल्ली वचचे पयलीं करतले काय दिल्ली वचून सोडटले? ना कशें आसा पळय, हांवें एक सांगलें की हे सगळे राजकीय त्या वेळाचेर ते विशय जातले. आज जर आमी पळयलें, कारण आज आमी 2-3 गोश्टी म्हणजे आमचे आमदार सिनियर कार्यकर्त्या बरोबर टिफीन बैठक करतात, हे सगळे दिल्लीचे कार्यक्रम आमी सगळे करतात. आनी ताच्या भितर सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक कार्यक्रम आमी राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकी भितरूय सांगिल्लें आसा की आमी त्या भागा भितर खूब जाण अशे आसात की जे काम केल्ले आसा ते ऑफिस बेरर आशिल्ले पण आज कांय ऑफिस बेरर नात ते, पण पार्टीचे सिंपथायझर आसात, तांकां वचून मेळूंक जाय, तांचे कडेन उलोवंक जाय. आनी तांकां एक्झॅक्टली तांकां एक सांगलेलें की तिकिटीक लागून कोण गेल्ल्या थंय वचून तुमी तिकीट से समर्थन न्ही, संपर्क से समर्थन म्हणटा सारकी लिटरली संपर्क से समर्थनच, ताज्या की चड आनी कांयच ना. आज तुमकां दिसता की तुमी जेन्ना आपल्या राजकीय करियरा भितर सुद्दां एक फुडलें पावल मारपाच्या तयारेचेर आसात, आनीक ह्या वटच्यान गोंय BJP आसा, तुमी दिल्ली वतना चॅलेंजीस कितें पक्षा मुखावेल्यो आयचे घडयेक? पयली गोश्ट हांव क्लियर करता, कारण नाजाल्यार आज स्टुडंटा कडेन उलयलें मजा हांव दिल्ली वयता काय कितें जाता आमकां खूब जाण सांगता ताजे वेळार धरून उलयता. पयली गोश्ट म्हणजे ते म्हज्या हातीन ना. बरोबर. दुसरी गोश्ट जो पर्यंत म्हाका ते सांगिनात किंवा म्हजें नांव, कारण हांगा कमिटी हांगा आमचे कोर्ट दिल्ली वता कशी वता खंय सांगला, त्यामुळे ते म्हज्या हातीन ते हें ना. तेन्ना जातलें तेन्ना आमी पळोवया. त्यामुळे त्याचेर हांव आयचे घडयेक तुमकां पक्षा मुखावेल्यो चॅलेंजीस कितें दिसता? नाही, कशें आसा की एक गोश्ट आसा की आमकां येणारी लोकसभा निवडणूक
की गोंयच्यान आमकां दोनूय सीट निवडून हाडूं जाय आनी खऱ्या अर्थान ती खरी आमच्या सगळ्यांच्या समोर चॅलेंज आसा. कारण जशें जरी आमी म्हटलें की आमी खंयचीच निवडणूक ही इजी आसना आनी आमी धरपाकूय जायना इजी. आमी त्याच नेटान तितल्याच कश्टान ती निवडणूक लडोवपाक जाय आनी ताका लागून कारण बारीक जरी निवडणूक आसत जाल्यार प्रत्येकान दुसऱ्याक कमजोर केन्नाच समजूंक जायना आनी त्यामुळे त्या दृश्टीन आमकां सगळ्यांनी मेळून आमकां काम करपाक जाय. आयची घडयेचें सगळ्यांत व्हडलें आव्हान दोनूय सीट जिखूंक जाय हें आव्हान हें तुमी म्हणटात की इज द क्लियर फोकस 100% आनी आमच्या सगळ्याच जाणांचें हें आसा फोकस ताजेरच आसा. सगळेच. सर म्हाका खबर आसा बिजी आशिल्ले, तुमचे मिटिंग्स चालू आशिल्ल्यो, तरी आसतना वेळ काडलो आनी ही मुलाखत दिली. सदांभशेन मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. धन्यवाद तुमकां. थँक्यू व्हेरी मच प्रमोद. थँक्यू व्हेरी मच.